पळयतात ताजो दृष्टिकोन कसो आसा ताजेर आसता. PPP इज नॉट बॅड अ थिंग. इन्स्टेड ऑफ रनिंग बाय गव्हर्मेंट अँड ताजी सगळी लेथर्जी करून उडोवपाचे, जायत्यो सर्विसीस दिवपाचे ना. गव्हर्मेंट म्हणले त्या बरोबर लेथर्जी कॉमेस जाता. आनीक पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिपीन जर गेले जर जाय जाल्यार ताका अकाउंटेबिलिटी उरता. ताका खुबशे एग्रीमेंट्स आसतात, हे सगळे फुलफील कॉम्प्लायन्स जायत रावता, ऑडिट जाता, ह्यो सगळ्यो गजाली सगळे फास्ट जायत वतात. म्हणजे आमी आयज पसून दुसरी दृश्टी सर्विसीस जावं बाकीचे कोणाक दिल्या त्यो इट्स अ गुड हे आसात. अश्यो ज्यो सर्विसीस मेळटात त्यो जेन्ना ती गव्हर्मेंटाच्या आंगार येतात तेन्ना ते काम करपाचें बंद जाता. कारण गव्हर्मेंटाचे कोणी रावलो जर जाय जाल्यार ते अपॉइंटमेंटा खातीर पगार आनी ताजेर काम प्रायमरी हेल्थ सेंटर म्हणटा तुम्ही इम्प्रूव्ह जालना. सेकंडरी जाल्यार डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर आयली. हॉस्पिसिओची काल कितें जालें तें आमी पळयलां विधानसभे भितर. तुमकांय हॉस्पिसिओ लागता, तुमच्या मतदारसंघातल्या लोकांक हॉस्पिसिओ घेवची पडटा. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापशेचें कितें परिस्थिती जाली विश्वीत बाब सांगतात. कित्याक जाता हें? वाय देर इज नो सिग्निफिकंट विजिबल चेंज? No, change will not come within 1 or 2 years. This is an ongoing process. Whichever hospital which is going to start, you cannot imagine, you cannot expect all the services at a time because doctors cannot be produced overnight किंवा 1 वर्षामध्ये 2 वर्षामध्ये. It is not that building is constructed and all the सगळे बाकीचे फर्निश केले, सगळे केले. But what we need is a trained human resource, specialized doctors. हे सगळे हाडपाकच जाय न्ही. तेच मुद्दो घेवन असेंब्लीन उलयतालो की बाबा त्या तरेचे एक्सपर्टीज जाय जाल्यार PPPचो मॉडेल घेयात. जो पर्यंत गोंयकाराक एक्स्ट्रा पयशे दिवचे पडना तो पर्यंत तो मॉडेल इज अ सक्सेसफूल मॉडेल. स्क्रुटनायज इट फ्रॉम एवरी पॉयंट ऑफ व्यू. हांव एक प्रश्न तुमकां विचारूंक तुम्ही तुमचो मतदारसंघ इतलो व्हडलो मतदारसंघ, सांगे मतदारसंघ म्हणटात, तुमकां दिसना की केन्ना केन्ना मोबायल क्लिनिक्स बी येवंक जाय तुमच्या मतदारसंघात? आयज मोबायल क्लिनिक्स जे आमी नॅशनल रुरल हेल्थ मिशनच्या माध्यमांतल्यान आमी विकते घेतलेले, आयज पर्यंत गेले 2.5 वर्सान एक कॅम्प जावंक ना. मोबायल मॅमोग्राफी मशीन्स आमी माउंट केल्ले फॉर कॅन्सर, ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रिनींग. हे मशिनां बंद पडून एक अर्बन हेल्थ एक म्हापशा पडले, एक मडगांव पडले, तुमकां दिसतली येताना. हे परिस्थिती अशी कित्याक आहा? हांव एक प्रश्न विचारता की यू आर ऑल्सो फ्रॉम रुरल एरिया, आय एम ऑल्सो फ्रॉम रुरल एरिया. आमी मोबायल क्लिनिक्स गांवांनी आठवड्यांनी व्हरताले आनी कॅम्प्स अवेरनेस करताले लोकां मदीं की बाबा कितें स्क्रिनींग करून तांकां मागीर फुडें ट्रिटमेंटाक धाडप. आनी दीस वील सेव द फ्युचर कॉस्ट टू द स्टेट. माय क्वेश्चन इज 2.5 वर्सां ऑडिट जायना 108ची. 2.5 वर्सां मोबायल क्लिनिक बंद आहा तुमच्या मतदारसंघात. हांवें म्हायती काडल्या बंद आहा आनी तुमच्या मतदारसंघात बी एकदां बी पावूंक ना. स्क्रिनींग कॅम्प जावंक ना ब्रेस्ट कॅन्सराची. म्हणजे आमी जेन्ना उलयता जे कितें विशय सुरू जाला जे गोंयकाराच्या हितान, गोंयचे जनतेचे जो अधिकार आसा की टू गेट बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केअर एट द डोर स्टेप हॅज बीन स्क्वॉश बाय द गव्हर्मेंट. तुम्ही प्रामाणिकपणान हेल्थ तुमच्या वेळार जे मोबायल सर्विसीस स्टार्ट केल्ल्यो दॅट हॅज नेवर रीच टू दिस. इट हॅज, आय विल गिव्ह यू द रेकॉर्ड, आय कॅन गिव्ह स्टॅटिस्टिक्स. It had gone 2-3 times only for 3 hours, but most of the facilities were not operating. No, I would like to differ. I was present for camps at Gaon, right from Gaon Dongri to Agonda to your Sange मतदार संघात इतर काही कडे प्रत्येक It had gone in 2 years time. It had gone to only 2 places only for half a day. हांव फंक्शन सोडून गेल्लो. हांव आमदार जावचे पयलीं ZP आशिल्लो. हांव फंक्शन सोडून गेल्लो बिकॉज 10 वरांचेर हांव उपाशी पोटाचेर गेल्लो. म्हजे ब्लड काडपा खातीर थंय कोण आयले ना. इट डजंट मीन दॅट the services have started, but even then there were lapses at that time also. No, I would like to, I agree with you, lapses can be there. Government is a governance is an ongoing process. Governance doesn't need or mean to stop something. I don't say you should have एक मर्यादा प्रमाणे जर आयन कितें सोयी सुरू केली गोंयकाराक, तुम्ही ते इम्प्रूव्ह करून फुडें व्हरात. तुमच्या सरकारान 2.5 वर्सां बंद करून दवरल्या कितें बशी, ते कुसपाक लागल्या. सुभाष म्हाका गजाल, तुम्ही प्रामाणिकपणान हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या कारभाराचेर खुश आसात? धरून प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शरी तिनी जरी पयलें जाल्यार हांव जर डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर एंड टर्शरी, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवलाचेर जे हॉस्पिटल आसा, देर आर लॉट मेनी गुड फॅसिलिटीज आर मेड अवेलेबल बाय दीस गव्हर्मेंट और बाय दीस मिनिस्टर. बट एज फार एज रुरल हेल्थ सेंटर्स आर कन्सर्न, maybe it is a RMD, maybe it is a sub center or CHC, the facilities have not reached as per आमचे एक्सपेक्टेशना प्रमाणे आमचे प्रयत्न करतात ताका फळ आयले ना. म्हणजे we have still time to do and look into it, because what I expect is गांवां भितर कोणी जर फुटलं जर जायत, आमचे कडेन एक्सरे मशीन हाडला आनी ताजो टेक्निशियन ना, वॉट इज द यूज ऑफ दॅट? इफ वी हॅव सम मशिनरी अँड इफ यू डू नॉट हॅव अ ऑपरेटर ऑर अ स्पेशलिस्ट ऑर अ एक्सपर्ट हू विल डायग्नाइज अँड टेल अस वॉट इज द प्रॉब्लम, देन सो these lapses are there.
having invested in all these things and if we do not have an expert on that, then it doesn't serve. दुसरी गजाल जी आसा ती डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांची. थंय एक तुमी म्हणटात की 1.5 वर्स लागतले आनी सुरू जावपाक सावथाचें. नॉर्थाचें विश्वजीताबान सांगलां की पीपीपी केलें, लास्टाक लोकांक हॉस्पिटलूय ना, पीपीपी ना आनी सरकारूय ना अशी परिस्थिती. प्रश्न आतां जीएमसीचो जंय अल्टिमेटली सगळो लोड पावता, डायरेक्ट काडटा जीएमसीक धाडटा. जीएमसी भितर 2 गजाली जाल्यात. एक करप्शन जाला, दुसरें पेशंटाक त्या गर्देक लागून सारकी सोयी मेळना, तिसरें थंय गेलो मनीस की खंयचोय मनीस एक मिडल क्लास मनीस थंय वचपाक सोदना. हें जें इम्प्रेशन आसा जीएमसीचें, जें तांच्याय काळां आशिल्लें तुमच्याय काळां आसा, कशें बदलतलें? हें बदलतलें जर जायत हांव सांगता तेंच, आमचे CHC स्ट्रॉंग करचे पडटले, स्ट्रेंथनिंग करचे पडले. थंय जो डॉक्टर वर्ग किंवा नर्सीस आनी फॅसिलिटीज जाय त्यो दिवच्यो पडटल्यो. आयज आमी कॉन्सन्ट्रेट करतात हांगाच, आमी रूट कॉज पळयनात. कित्याक लोड कित्याक लागून येता, जीएमसीचे लोड कित्याक लागून येता. पीपल डू नॉट बिलीव दी सर्विसीस अँड द डॉक्टर्स एक्सपर्टाइज इन दी रुरल सेंटर्स. बिकॉज ऑफ दॅट तकली उसाळे जर जाय जाल्यार ते हांगा येतात. इट शुड नॉट हॅपन. वी शुड हॅव क्रिएट अ कॉन्फिडन्स अँड फेथ इन दी रुरल सेंटर्स. जीएमसीची इमेज आणि जीएमसीची एफिशियन्सी, होल आयडिया तुम्ही भरपूर स्ट्रगल केले, तेही करतात, पण जीएमसी अपलिफ्ट जायना. माझे मित्र बाब सुभाष फळदेसाय जे कितें सांगता की रुरल हेल्थ सेक्टर स्ट्रॉंग जावंक जाय, आय एम टोटली इन कन्करन्स विथ इट. मुख्य म्हणजे कितें आसा, आयज रुरल हेल्थ सेक्टर आमच्या 70च्या भागान RMD आमी नवे तरेन इनोवेट केल्ले. RMDचो कन्सेप्टूच बदलपाचो प्रयत्न केलो, जे खंय एमर्जन्सी रूम आनी ब्लड टेस्टिंग फेसिलिटीज 10 मिनटान आमी थंय आमकां रिपोर्ट गावता त्या तरेची फेसिलिटी थंय उपलब्ध करून दिवपाक. आतां तुमचो सरकार जेन्ना आयलो, ह्याच तरेची फेसिलिटी तुमी म्हणटा की खेडेगांवान जर उपलब्ध आसली आनी एकटो बरो डॉक्टर आसलो, अल्ट्रासावंड, एक गरोदर महिला धावपळ करपाची गरज ना त्या खेडेगांवान तुम्ही जर मुद्दाम म्हणून आमच्या 70 जर आयल्यार तुम्ही RMDचो कन्सेप्ट कसो आमी बदलला ते तुम्ही पळोवंक शकता. आणि एक उदाहरण बऱ्या गोष्टी कितें आहा ते फुडें व्हरपाचो सरकार प्रयत्न जीएमसी कित्याक अपलिफ्ट जावपाक अपलिफ्ट शकना न्हय. दिस particular project which is at Goa Medical College, lots of things have been done. It's ongoing. Like I said, I have done certain things prior to me, things have been done prior to me, some things have been done, so it is all add on जायत रावल्या. पूण कितें आसता की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल केले, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इज बिकम जस्ट लायक अ रेफरल सेंटर. प्रेझेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑफ म्हापसा इज नो डिफरंट फ्रॉम द ओल्ड आजिल्लो. सगळो लोड परत येता जीएमसी कडे. कित्याक येता, आतां उल्लेख केलो बाब सुभाष फळदेसायन की CHC and primary center should have the facilities to see that certain basic things are done there, like deliveries and other things. सगळे डिलिव्हरी करपाक जाय म्हणून सगळे डिलिव्हरीचे पेशंट डायरेक्टली कम टू पंजीम. हे सगळ्या गोष्टी चल्ल्या कारण दॅट सॉर्ट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर. वॉट ही आस्क्ड ऑल्सो इन द असेंब्ली, आय वाज जस्ट लिसनिंग टू हिज क्वेश्चन. Sangay is a very vast constituency. There was a center we had identified there in the rehabilitation thing, that whole thing to be redone. The whole idea was to rebuild the CHC, confidence in CHC and primary health center, but which is an ongoing process. दोतोर हांगा गावपाचे ना, दोतोर हांगा गावपाक टायम लागतलो, भायल्यान लोकांक हाडचे पडटले आनी तेजो वापर करचो पडटलो. पण हांव एक म्हणटा, तुमी सांगल्या प्रमाणे गोवा मेडिकल कॉलेजान आमी प्रत्येकानी एक एक कॉन्ट्रिब्युशन करून एक भाग ऍड ऑन करत रावल्ले आसा. इट्स ऑनगोईंग प्रोसेस. पण हो लोड कमी जावपाक मुश्कील जो पर्यंत तुमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रायमरी आनी तेज्या जाग्यार घालना. पण आयज म्हापशाची परिस्थिती कितें आसा, म्हापशाची परिस्थिती गेल्या 2.5 वर्सान ICU ना, नियोनेटल ICU ना, ऑपरेशन थिएटर फुल फ्लॅट. जर थंय तुम्ही कॉन्फिडन्स बिल्डिंग केले, तितको लोड हांगा नॉर्थ गोवाचो हांगा कमी जाता. विश्वजीत सांगात वाइंड अप करचे पयलीं, व्हॉट इज युअर एडवाइस टू दी प्रेझेंट हेल्थ मिनिस्टर इन वन लाइन? See, I am being on a subject. I want to make it very clear because he thinks always I am on a very personal attack. It's not personal. एक सांगूंक सोदता आरोग्य मंत्री, बाबा जे कितें बरे गोष्टी आसा ते फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार आमी फक्त ब्युरोक्रेटीक एडवायसचेर आमी फुडें वचूंक शकना. एक बऱ्यापैकी एडवायझरी कावन्सिल जे नामनीचे डॉक्टर आहा तांकां हाडून तेंचो एडवायस घ्या आनी कितें बरें करूं शकता गोंया खातीर आनी जनते खातीर. हांव गोंयची विचारना, पण तुमी जे काय असेंब्ली भितर प्रश्न काडिल्ले तुमचे मतदारसंघाचे कालचे, ते तरी फुडले 2.5 वर्सां जातलो असो विश्वास आसा? म्हाका विश्वास आसा. इतकेच हांवूय आरोग्य मंत्र्याक ह्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता. हांव कितें म्हणटा, जे त्या भागांतले आमदार आसतले किंवा तुमी अपॉइंट केल्ल्यो ज्यो कमिटी आसतल्यो तातूंतल्यान मातशे वचात. ते ऑडिट ऑफ नॉट ओन्ली 108, ऑडिट ऑफ एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड. what is proposed, what is done, what is left and whether it is required, all these things म्हणजे एक हातूंतल्यान पॅटर्नांतल्यान वचपाक जाय, ते स्क्रीन जावपाक जाय.
You should not believe in what director says or what that particular doctor says and keep a more trust and faith on him rather than listening to the public views. Public views घेवचे पडटले ना खंय तरी गॅप जातले खूपशे लोकांचे हे आसा ऑडिट जावपाक त्या हातूंत म्हाका कळना डॉक्टराक बरें कळटा आनी तो डॉक्टर सदांच आपल्या लोकांक साल्वार करपा खातीर ह्यो फॅसिलिटीज अश्यो दवरता हे जावपाक जायना. खूप बरी चर्चा जाल्या आनी 2 महत्वाची सजेशन जाल्या विशू आपण सांगल तशें एक अशें एडवायझरी कावन्सील तज्ञ डॉक्टरांचे आसपा जाय जे दोतोर आणि सरकाराची ब्युरोक्रेसी दोन्ही बरोबर मिळून खाती चलयतली आनी सुभाष बाब सांगतात ते की अल्टिमेटली आरोग्या कडेन फकाणां कोतां येनात लोकांचो आवाज आणि लोकांच्यो वेदना आणि संवेदना जो पर्यंत मंत्री आणि डिपार्टमेंट समजून घेना तो पर्यंत बदल जावप कठीण जातले 2.5 वर्सां भितर अशी आस्त बाळगितात. पळोवया कितले जाता ते परत फुडल्या अधिवेशनाक चर्चा करतले. तुम्ही दोघी जाण आयले आनी इतले बरे विचार मांडले. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात स्टुडंट. नमस्कार.